बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. बांबडीनो सगल्यांक तुमकां मागीर मगत कार्य मिसा समारंभाक वेळ काडून या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या. तुमकां येवकार दितना देवाक ह्या दिसा खातीर दिन वासुया आनी सौदांच ताच्या सांगाताक जीव मागण्यांच्या एकचारान देवाच्या आनी एकामेकाच्या संबंदान वाडूंक मागुया. आज ट्रिजा फेर्नांदीस आमची भयणी बसत जिची गोंयची आज पयल्या वर्साचो उगडास करतात. ट्रिजाक सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घे म्हूण मागतना आज आपलो वाडदीस समारंभात आमची भयण फ्रिडा रोड्रिगीस, सारिता आल्मेदा, रायलन फेर्नांदीस आनी हेर आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक देवाची किरीत कृपा आशिर्वाद आनी बरी भलायकी आमी मागुया. बांबडीनो आयज पवित्र सभा करता उगडास बागियोन पेद्रू आनी पावलू ही दोन रोमा शारांत व्हडली महाबाजिलिकाज आसात तांच्या समर्पणांचो. आयच्या दिसाक 18 नोव्हेंबर 1626 वर्साक हे दोनूय बाजिलिकेचें समर्पण जालें. बागियोन पेद्रू आनी बागियोन पावलू भावार्थाचे दोन खांबे जेजूक गोवाय दिवपाक, जेजू खातीर मरूंक ते तयार आसले. कुशालकायेन आज आमी एक एकलो पवित्र सभेचे जिवे सांदे एक एकलो आमी जिवाळ जावंक आनी पवित्र सभा आयचे काळाची जेजू गोवाय दितेली आनीक पिलग्रिम्स ऑफ होप बरवंशान यात्रेकारांक अशी फुडें वचूंक बागियोन पावलू आनी पेद्रू हांची आदार आनी मोजत आमकां मागून घेवया. आनी आमच्या मागणें देवा मुखार फळादीक जावंक एक घडयोगीच रावन आमची असक्ताय आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून भक्षणे मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. एफेसांत बागियोन सुदांचन कुवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, बागिवंत पेद्रू आनी पावलू तुज्या धर्मदुतां वरवीं पवित्र सभेक मेळ्ळो भावार्थ आनी जेजूचें जिवीत, तर तांचेच वरवीं तिका राख आनी संवसार सोरोपुऱ्यान भावार्थांत तिका थीर करून ह्याच जेजूच्या जिवितांत तिका सोपून जायसर वाडय आनी त्रिजा हे आमचे भयणीक तुज्या सासणीक विसवांत घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनान. देवाचे उतर ऐकूया. जाणबाईच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगळें गुपचूप आसतना आनी रात धांवून धांवून मोदयांनीर पावलोली तेन्ना तुजो सोर पदवेदार सोब सर्वेस्परा सोर्गींच्या तुज्या रायार शिनवासनांत हांव देवून आयलो. निसणटणाक पावचो आसलो त्या देसांत एक दारून झुजारी कसो तो देवून आयलो. एके पाजलोले तोरवारी भाशेन बोदलूंक जायना कसली आज्ञा घेवन तो उबो रावलो आनी सगळी प्रितूम ताणें मरणान भरली. ताचो हात मळबाक तेंकलोलो तरी प्रितुमेर तो फिरतालो. तुज्या भुरग्यांक सोर वायटांतली निवारूंक तुज्यो आज्ञा सांबाळटले सृश्टीचें रूप आनीक एकदां तुवें नवें केलें. एक खूब पेडण्यांचेर सावळी घालतालें. उदकांतली सुकी जमीन दिश्टी पडली. तांबड्या दोऱ्यांतल्यान ओडचोणी मेकळी वाट जाली. भिरांकुळदारां मागतालीं थंय हिरवें मैदान दिश्टी पडलें. ही तुजी कौतीक विजमितां पळोवन तुज्या हाताच्या आसऱ्याकार आख्खें राष्ट्र उतरून गेलें. सोरोप कातोल्या गोड्यां परी तीं दिसतालीं. मेंढरां भाशेन तीं खुशालकायेन उडयो मारतालीं आनी सर्वेस्परा तुजी आपल्या सोडवणाराची वाखाणी गायतालीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान केल्ल्या उत्सवर्या विस्मितांचो उगडास दवरात. सगळीं पोत्तून म्हणया. सर्वेस्परान केल्ल्या उत्सवर्या विस्मितांचो उगडास दवरात. सर्वेस्पराक तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या उत्सवर्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या उत्सवर्या विस्मितांचो उगडास दवरात. आखरेक देसांतल्या सगळ्या मालगोड्या पुतांक ताणें मारून उडयले. तांचे सुपळायेच्या सगळ्या प्रथम फळांचो नाश केलो. तेन्ना रुप्या भांगारा सयत इस्रायलाक ताणें भायर काडलो. तांच्या कुळांतलो एकलो पूण फाटीं उरलो ना. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या उत्सवर्या विस्मितांचो उगडास दवरात. अब्राहमाक आपल्या चाकराक आपलें पवित्र उतर दिलें. तें ताणें मरणान हाडलें आनी संतोशान आपले पोरजेक ताणें भायर काडली. आपणें विचून काडलोल्यांक आनंदाच्या उल्हासा मदें ताणें फुडें व्हेली. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या उत्सवर्या विस्मितांचो उगडास दवरात. उद्गार. Sportuncie sowasu Luka permane Jezu Chrystacie ślubowotomon शिसांनी सदांच मागणें करचे आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण
जेजून तांकां अशी एक वोपार सांगली. एका शारांत कोण एके नितीदार आसलो. ताका देवाची बिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडा नासली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातली. आनी सुमो जेजून म्हणलें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तर देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विचलल्यांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. होय, तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो सो तुमकां दिसता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाडिस्तानो, मॅरी ही ओस्तोरी आपले फिरगोजेन सोदांच मागणें कोत्ताली आनी दुसऱ्या पासोती ती मागताली. अशें तिचें जिवीत पळोवन एका दिसा एकटो दादलो येवन तिका विचारता, हांव तुका दिसा दिसपट्टी पळयता, तूं सदां मिसाक येता, मागणें कोत्ता, दुसरें पासोत मागता. तर हें तूं कित्याक कोत्ता? एकूच पावटी मागल्यार पुरो न्हय? तुवें इतले पावटी कित्याक मागूंक जाय? तर मॅरी ह्या मनशाक आपले जिविताचें एक उदाहरण दिता. ती म्हणटा ती एका दिसा तिचो घोरकार बरोच दुयेंत आसलो आनी अशें आसतना ती देवा लागीं 2 दिसा मागत रावली आनी मागता आसतना सुमान गेले, म्हयने सोरले आनी वर्सां जालीं. तरी आसतना तिणें आपलें मागणें सोडूंक ना. शेकी देवान तिचें मागणें आयकलें आनी आयज तिचो कुटूंब खुशाल आसा, सोगलें ताचे जिवितांत बरें चलता. तो तिणें ह्या मनशाक एक शेतकाराचो उदाहरण दिलो. ती म्हणटा एक शेतकार जे भाशेन आपल्या शेताचो परामोस कोत्ता तेच भाशेन जेन्ना हांव आनी तूं मागणें कोत्ता तेन्ना आमी आमच्या भावार्थाचो परामोस करता. आनी ह्या पासत आमी मागणें कोत्ता तेन्ना फकत देवा लागीं कितें मागूंक न्हय, पूण आमचो संबंद देवा थंय आमी गोट करता, आमचो संबंद आमी देवा थंय वाडयता. आनी एक सिस्टर ती एक मिशनार गांवांत वावर कोत्ताली आनी ती जेन्ना हे मिशनार गांवांत वावर करूंक वेता तेन्ना ती आपले शापायचो डायरी ओत्ता आनी त्या डायरींत आपल्या शापायन जे शिबीर केल्लो, जे वाट धरलोली, एक पिलग्रिमेज केल्लो रोमा शारांत वचूंक जर्मनी थावन त्याने जे ती वाट सारलोली तितून तो अशें बरयता, दिसा दिसपट्टी म्हाका दिसता हांव देवा कडशे लागीं सोरला म्हूण. आनी हें म्हणटा ती ही उतरां म्हज्या शापायची म्हाका सदांच बोड दिताली, कित्याक तो आपलो वेळ मागण्यांनी सारतालो, तो आपले दिश्ट देवाचेर दवरतालो म्हूण. आनी हीच उतरां तिका आपलो मिशनार वावर फुडें व्हरूंक बोड आनी स्फूर्ती दितालो. तशेंच म्हज्या इश्टानो, आमकां दिसता जायते पावटी देव आमची मागणें आयकना. तर आमचें मागणें कशें जावंक जाय काय? पयलें म्हणल्यार आमचें मागणें काळजांत थावन येवंक जाय आनी आमचें जें हें मागणें काळजांत थावन येता तें म्हज्या पेल्याच्या बरेपणा पासत आसूंक जाय. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी मागणें कोत्तात तेन्ना निराशी जावंक फावना.
कित्याक देव आपल्या वेळार आनी आपणाक जाय तेन्ना आमी जें कितें मागतात तें आमकां जरूर दितलो, कित्याक तो जाणा आमकां केन्ना कसली वस्त गरजेची. आनी ह्या पासत आमी मागतात तेन्ना ही दोन वस्तू आमी उगडासान दवरूंक जाय. पयलें म्हणटात तें आमचें हें मागणें काळजान थावन येवंक जाय आनी काळजान थावन आमी देवाक उलो मारूंक जाय. आनी दुसरें म्हणटात तें हे आयचे शुभ वर्तमानान आमी पळयतात ती वस्तुरे भाशेन ती परतून परतून ह्या जुईजाक वचोन स्वतायता आपणाक न्हीद दी म्हूण आनी शेकी हो जुईज तिका न्हीद दिता. तेच भाशेन आमचेय जिवितान आमी परतून परतून देवा लागीं मागूंक जाय आमकां जाय तें, आमकां गरजेचें तें, आनी देव आमकां जरूर दितलो. तर आयज आमी ह्या मिसांत वांटो घेतात तेन्ना आमचें मागणें जावन दी हेच भाशेन काळजांतलें व्हांवता तें, आनी दुसरें म्हणल्यार आमी देवाचेर निराशी जावंक न्हय पूण देवाचेर परतून परतून आमी मागणें करून देवाक उगडास करूंक जाय. आनी आमचें जिवीत आनी आमचो संबंद मागण्या वरवीं देवा थंय थीर गोट करूंक जाय. तर हीच कृपा आनी बोड ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमकां जोण एकल्याक मागुया. बेटोने गीत गाऊया C30. भवानी आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. कनवळे बापा, तुजी भक्ती करून तुका ओपून दिता ती दानां तूं आमची मानून घे. आनी वाग्यन पेद्रू आनी पावलूच्या मुण्यारपणान तुवें आमकां उगडापें केल्लें सोत ओपूत आनी निब्रेल आमचे काळजांनी सगळे जोटणायेन बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीदारांच्या सासणेचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो आमच्या सासणीक गोवड्या तुजो इंड तूं केन्नाच साणिनाय पूण भाग्योन दोन बुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गोवडी तुवें तांकां निमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. So
असो पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रगताची कास. नवे आनी सासनीक कोरोराचें हें रगत पातकेंच्या मोक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या दुनिया. So good for go to ya. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सरुणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्रीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेब, फिलीप आमचे बेस्ट साहेब आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडून. सर्वेश्वरा, तुजे चाकणी फ्रिजाची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांत तुवें आपणयली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली तशें बरोबर ती आतां पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या बामणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजे पोल जोडीत मुखामोळ पडून फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापलो वाडदीस समारंभ केल्यांची, आपापल्या घरांत रावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगती, तिजो पोती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन दोंड, भाग्यवन पेद्रू आनी पावलो, आमचो आस्कारी भाग्यवन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनात. व्हडले मागणे म्हळ्यार मिसाची भेट जी आमी जेजूकूच बापाक अर्पिता. जेजू आमकां आपल्या जेवणांत पोसता. आंग काडिनासतना, थांबनासतना बापाच्या संबंदांत आमी जियो. तर आतां हे मागणे जेजूची केलेले म्हणटना आमच्या जिवितांत मागण्यांक आनी थिरायेन केल्ल्या मागण्यांक जागो दिवन बराबर म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो वैगरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे वेड्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवाईटंतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत लेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरूपात कंदी सुटय आनी सर्वाकतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना म्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचे दीस घाल आनी तुजे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनान जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं एकामेकाक शांती दियात. इराची शेळी संवसाराचें पाप कट्टा ती ताच्या जेवणांत आतां मुक्तीपणी वांटो घेतिली आमी सुभागी यादनिकी संस्कारनी घेवंक तयार कोत्तेल्या आमच्या दिकन रिगना पासत मागणी. देवा आमच्या बापा तुवें जेजूक नव्या आनी सासनीक कोराराचो
परोप याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनियारपणांत तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय. आमचो दियाक्न रिगन मुनियारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें वेंचून काडला म्हूण आमी तुका दिनवासतांव आनी ताचेर तुज्या पवित्रात्म्यांक पाठोय म्हूण मागतांव. पुट्टेपणी आनी जाणवायेन शुभ वर्तमान पुरगोटूंक विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समारंभूंक आनी तांबो नासतना मागणें करून जेजूक तो उदीक चिटकून रावन बापा बरी खबर पुरगोटूंक पुरगोटलेले आतयार ताका कोर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटोय आनी काळजाचे भक्तीन याज्ञिकी संस्कारांक तयारी करूंक ताका गोटायेचो आत्मो दी. हे मागणें आमी कोत्तांव तुज्या पुता जेजू नांवी, जो जियेता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनाक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सासणीक गवळ्याक भाग्योन पेद्रूक आनी पावलूक तुझे पवित्र सोबेचे पयले गवडी आनी बावार्थाचे फुडारी तुवें करून दिले. ह्या आमच्या भोव व्हडच्या शारोतांचे संतोशान आयज आमी समरण केलें. त्या दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या सर्गीच्या उंड्यान बावार्थान आमकां गोट कर आनी आमची जोडटण करूंक तांचे असले गवडी आनी फुडारी आमचे मदें उपजय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन सदांचे मीस आसतले इंग्लीश भाशेन आनी फाल्यां सकाळीं 8 वरांचेर भुरग्यांक दोतोन आनी सदां भाशेन 9:15 भुरग्यांचे मीस. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान मागण्यांत थीर रावन तुमकां धाडटा.